बस स्टॉप जे सान नीड आसली आमकां आनी जेन्ना आमी प्रपोजल घातलो आमच्या प्रदीप डिकोस्टा जो प्रेसिडेंट आसा ताचे लागीं आमी प्रपोजल घातलो ताणें रोखडेच ताबडतोब ताचो जो प्रोसिजर आहा तो फॉलो करून आयज आमकां ताचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ते नीट्स जी कंपनी आसा ताणें हो CSRचेर हो बस स्टॉप बांदलेलो आसा ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचे IDCचे फील्ड मॅनेजर आसा तेवूय आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे लोकांचो एक डिमांड आसलो कित्याक हांगासर बस स्टॉप आसा ना बस स्टॉपा लागून भरपूर प्रॉब्लम जातालो. म्हाका एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी चडसो हांगा लोक रावना पूण जे वर्कर्स आहा जे कामदार आसा म्हाका गोंयचे हांगासर आमचे भुरगे कामाक येतात ताका नीड आहले ताका लागून हें म्हाकाय दिसलें बाबा हें जाता तितलें बेगीन जावचें आनी आयज आमकां वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाचे तर्फेन आमकां हें बांदून दिल्लें आसा. हांव ताका कालच्यान देव बरें म्हणटा. केसरवाल टू टायटन जंक्शन हांगासर भरपूर आमकां ट्राफिकाक हें जाता प्रॉब्लम जाता हांगासर गर्दी जाता ताका लागून हांवें सीएमाक सांगलेलें जाता तितलें बेगीन आमकां फ्लायओवर एक दिवचो आनी तेन्ना म्हाका एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो सीएमा कडच्यान आपूण जाता तो म्हणपाक लागलो बरें हो जो हांवें प्रपोजल घातला तो प्रपोजल पर्सनल हो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक लागून न्हू आख्या सावथाक लागता नॉर्थाकूय लागता हे लोकांक भरपूर हांगासर ट्राफिकाक जाम जाता ताका लागून इतलो व्हडलो ब्रीज बांदला आनी आमकां थोडोसो एक म्हाका दिसता एक 600 मिटर सुमार एक फ्लायओवर तो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा आमकां सोंपेपणी लोकांक वचपाक सावथ नॉर्थाक वचपाक सोंपेपणी जातलो. आयज खरेंच खुशालकायेचे दीस आमच्या कोर्ताली विलेजीसाक इनफॅक्ट बिकॉज आमच्या MLAन हे अपील केलें थ्रू द इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आनी हे सीन दॅट इट वॉज रियली आमचे जे पयलींचे बस स्टॉप आसलेले वॉज रियली इन अ डिलिमिटेड स्टेट. इट वॉज नॉट ओन्ली बिकॉज कम्युनिटर्साक हिंगा रावन बसीक रावपाक वॉट हॅपन्स इज जेन्ना थिंग आहली जायते एक्सिडंट्स मिस जालो हाय कित्याक एक पाटी सिग्नल सुटली म्हणटरी साप्प करून येता आनी देन ते मुकता एकमेकल्याक. सो आय रियली एप्रिशिएट MLA's this efforts to put forward this. I thank Mr. Pradeep DeCosta, who is the president of IDC Association, because tache follow up pirmane हे जाला. I also NEETS. I'm also thanking on behalf of our villagers to the NEETS company who has taken up this project. In June 2022, जेन्ना आमकां कळ्ळें की ब्रिज रेडी जाता म्हणून एक हांवें ऑनरेबल गडकरी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट गडकरीक लेटर बरयल्लें की हो फ्लायओवर आहा तो बेगीन कर कित्याक आमकां आतां सद्या गुण आहा जिमे कडेन ते थोडे तेंपान पावतली आमच्या एंकला कडेन गुण आहा ते थंयच्यान काडले हांगा घालतले सो ट्रॅफिक जॅम आहा ती उरतलीच आमकां त्रास. So in that he had responded that he would do it on a priority basis. And in fact they have already done the plans at that point of time, but because of fund reasons they diverted what was planned for here to Porvorim for the increase. Now they have assured, in fact when Mr. Gadkari came to inaugurate the bridge, the second bridge, he has assured that in the next financial year plan he would get this done. It is from Kesarwal Motels right up to Goa Hyundai. So hopefully that will get solved in the next 3 years.